शेजारच्या बाणावले मतदारसंघात अनधिकृत आणि बेकायदेशीरपणान कोयर उडयल्ले खातीर शॅडो कावन्सिल मडगांव हांच्यांनी मडगांव पालिका मंडळ आणि मडगांवच्या थळाव्या आमदाराचेर टिका केल्या। बेपरवा आणि बेकायदेशीरपणान कोयर उडोवपा खातीर नगरपालिका खजिन्याक जाल्ल्या लुकसाणाची भरपाय करपाक शॅडो कावन्सिल योग्य मंचाकडेन वतले म्हण सावियो कुतिनो उलयला। RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट। बेनावले डंपिंग केल्ले ते मडगांव म्युनिसिपल काउन्सिलान वेस्टान आनी that has resulted into a police complaint against the municipal council chairperson and the chief officer. पयले सगळ्याक आमी एक वाटेन सांगपा म्हळ्यार शाबासकी दिवपा सोदता बाणावलेच्या लोकांक, कित्याक ते एकठांय उबे रावन हे जे मेस क्रिएट करताले ते ताचे आवाज उठोवपा लागून ते मुखार सरले। मडगांव म्युनिसिपल काउन्सिल हेच असलीच कारस्थाना जी ओल्ड मार्केट स्पोर्टा कडेन जेन्ना करताले तेन्ना आमी विथ प्रूफ सकट आमी कंप्लेन केल्ले पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड खंय ना म्हण करूना आनी तातूंत आमी दाखयलें की पोल्युशन मर्क्युरी जे 6 times हायर आशिल्ले तसले मेटेरियल थिंग घालताले म्हण, पूण कसलोच एक्शन घेवना। सो म्युनिसिपालिटीक म्हाका दिसता एक इम्प्रेशन आसा की मडगांवचे लोक जे हे सगळें सहन करून घेतात ते भाशेन तांकां दिसता की विलेजीचोय लोक हे सहन करून घेतले म्हणून त्या खातीर हे होलसेल थंय डंपिंग सुरवात केली। फिल्ड आहा ते ओपन एरियांक सोडटाले पंप करून। सो हे सगळे इश्यूज टॅकल करपा खातीर आनी हे अडचणी येना जावपा खातीर हे सोपूत घेतला थिंगा सांगपा म्हळ्यार, सो दॅट पीपल डोंट ऑब्जेक्ट एंड नॉट इन द इंट्रस्ट ऑफ रिवर्सल सपोज त्या इंट्रस्टान केल्लें जाल्यार पयशे जे सिवेज हितू वयता रिवर्साला वयता ते पयलीं बंद करता आशिल्ले, पूण तांचो इंट्रस्ट दुसरो चल्लो। आनी हे डिसिल्टिंग जे आहा ते व्हडले स्कॅम म्हणल्यार कितें, जेन्ना सँड मायनिंग हे आसा बंदी आसा, सँड मायनिंगाची बंदी आसा तेन्ना आयतेच एट द कॉस्ट ऑफ गव्हर्मेंट म्हळ्यार गव्हर्मेंटा टॅक्स पेयराच्या कॉस्टाचेर हे रिवर सँड मायनिंग जाल्ले आनी लाखांनी ट्रक रेंव लाखांनी ट्रकाची रेंव ही खंय गेली ते कोणाक खबर ना। सो हे चड इंट्रस्ट आनी तेच हे भाशेन आतां डंपिंग करपा लागले वेस्ट आहा वेस्ट मॅनेजमेंट जो आसा आमी स्वता सांगत येयल्ले आसा 1.5 crore सुमार आमी मोडटात म्युनिसिपालिटी पर मंथ आनी 1.5 crore मोडूनय बी 1 किलोग्राम कंपोस्ट येना हे आमी कंटिन्युअसली सांगत येयल्ले आसा। कित्या खातीर कित्याक आमकां लोकांक पटोवन दिवपा जाय की हो जो एक्सपेंडिचर आसा इट इज सपोज टू बी डन फॉर वेस्ट ट्रिटमेंट, पूण वेस्ट ट्रिटमेंट म्हणटा जायच ना हेच भाशेन हांगसून न्हय थंयसर न्हय अशें हे भाशेन शिफ्टिंग चलता ऑफ द गार्बेज आनी ह्या खातीर हे भाशेन प्रॉब्लेम जावपा येयल्ले आसा। आज जे डंपिंग जाल्लें आसा बेनावली हे कोणे करपा लायलें हाजेर पळय सगळ्या इन्क्वायरी जावपा जाय। आनी सेकंडली आतां जेन्ना वेस्ट जो आसा तो बेनावली व्हरून घालपाक खर्च जाल्लो आसा बाय वे ऑफ व्हेकल्स ट्रान्सपोर्टेशन कितें आसता आनी आतां तें काडपाक आनी डबल खर्च जाल्लो आसा। सो हू इज गोइंग टू बेर दीज लॉसीस? वी डिमांड दॅट द लॉसीस शुड बी रिकवर्ड फ्रॉम दीज पीपल हू आर रिस्पॉन्सिबल। Both the chairperson and the chief officer of Margaon Municipal Council are responsible because they are acting as puppets of the MLA of Margaon who is directing them to do all this nonsense at the cost of the taxpayer. A strong demand that these losses have to be recovered. आम्ही official complaint करतलेच, पण ह्या गव्हर्मेंटाचे कितले सुमार हे आसा सिन्सियरिटी असले हेचेर एक्शन घेवपा हे वेगळे आसा, पण आमी आमचे वतीन कंप्लेन करतले की हे जे लॉसीस जाल्ले आसा ऑन द टॅक्सपेयराचो जो हे जाल्लो आसा बर्डन येयल्लो आसा आनी एम्बेरेसमेंट पळय सुद्दां ह्या दोगूय जाणां कडेन रिकवर करपा जाय। तुमचे कडेन जायना म्हण आमी हेल्प करतात, आमकां तुमचो 1 रुपया नाका, आमकां फक्त जो मॅन पॉवर आनी जी कॉस्ट इफेक्टीव मेशिनरी आहा ती आमी सजेस्ट करता तुमकां आनी आमी तुमकां हँडल करपा हें दिता। आमकां तुमचो ऑनरेबल सुद्दां नाका, इतलें आमी तुमकां चॅलेंज करता मडगांवच्या आमदार स्पेशली जो आज पासून 30 वर्सां जालीं पूण ताच्यान आज पासून एक सोल्युशन हाडूंक जावना।